नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. अटल सेतूचेर डांबराचे तंत्रज्ञान फेल म्हणून फोंडकुलां IIT मद्रासाच्या रिपोर्टा प्रमाण सेतूवेलो पुराय लेयर काडपाक सुरू. नवो डांबर पारंपारीक 3 म्हयने काम, ट्रॅफिक मर्यादीत. आमदारांच्या गाडया खातीर आशिल्ल्या खासा लोगो स्टिकराचो सर्रास दुरुपेग. आयरिशान एके गाडयेचो पोस्ट घालो वाऱ्यार. आमदार 40, स्टिकराच्यो गाडयो 50 वयर. पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटीत मनशाची हाडां कवटी मेळ्ळी म्हणून बोवाळ. फोंड्या पुलिसेत केस रजिस्टर. हाडां आनी कवटेचे सॅम्पल GMCत सुवातेवेल्यान रिपोर्ट. MPTचे टॅक्सीवाल्यांनी केल्लो बोवाळ ह्या फुडें खपोवन घेवचो ना. कारवाय जातली. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टूर ऑपरेटर म्हणटा गोंयचें नांव पेड्ड्यार. कांय क्रूज रद्द. वास्को शारांतल्यान कोळसो येरादारी नाका. MP1 जोडपी नव्या फ्लाय ओव्हरावेल्यान वरात. मुरगांव बंदरार कोळशाचे ट्रक आडायले. पुलीस म्हणटा आमदारांनी पळोवचें. काणकोणकारांनी कोंकण रेल्वे ट्रॅकाक जमनी दिल्यो, मात एकूय ट्रेन काणकोणा रेल्वे स्टेशनार रावना. काणकोणकाराचो स्टेशन मास्तराक घेराव. वातावरण तापलें. चे पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो केशी. जळिल्ल्यो गाडयो, सामानाची कोर्टा मुखार वळख. फुडले सुनावणेक साक्षीदारांच्या उलट तपासणेची शक्यताय. मोन्सेरात कोर्टात ना. अर्ज घेवन पुरस्कार बरोबर न्ही. कलाकारांच्या कलेचो कामाचो मान राखूंक जाय. मंत्री गोविंद उलयलो. कला संस्कृती खातें एकठांय करता कलाकारांचो डाटा. आनी चिखले एकल्याचेर भिल्लमाड पडलो. स्कुटरीन वतना अकस्मात भिल्लमाड कोसळून रायडर जखमी. हॉस्पिटलात शिफ्ट. पंचायतीन रस्त्याकडेची झाडां वेळार बेंडची म्हणून मागणी. खबरो विस्तारान. अटल सेतूचेर फोंडकुलां पडची न्ही म्हणून JSIDC कामाक लागल्या. डांबर काडपाक L&T सुरू केला. पयलेच फावट वेगळेच तंत्रज्ञानान घाल्ले डांबर फेल गेल्ल्यान सेतूचो पुराय लेयर काडूंक पारंपारीक पद्दतीन डांबर घालतले. IIT मद्रासान स्टडी रिपोर्ट दिल्लो. काम जावंक 3 म्हयने वतले. तो मेरेन अटल सेतूचेर पावण्यान ट्रॅफिक डायव्हर्जन. पणजेचो थर्ड मांडवी ब्रिज म्हणजे अटल सेतू तेजेर जे परत खड्डे पडटाले, पोटहोल्स पडटाले, ट्रॅफिकाक त्रास जातालो, तेजे रेक्टिफिकेशनाचें काम JSIDCन स्टार्ट केलां. तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान ओल्ड डांबर आहा तो खरवडपाचें काम चालू केलां. हे जे खड्डे पडटाले मेन ब्रिजाचेर तेजी कारणां सोदून काडपा खातीर JSIDCन आनी गोंय सरकारान IIT मद्रासाक सांगलेलें की हेजी कारणां सोदून स्टडी करपाक तांकां लायिल्ली. तांचो रिपोर्ट येयला म्हणून कळटा आनी त्या रिपोर्टाच्या उपरांत हें काम स्टार्ट जालां. ते रिपोर्टा प्रमाण अशें कळटा की ह्या ब्रिजाक फर्स्ट टायम एक नवी टॅक्नॉलॉजी यूज केली. जे डांबरा पोरणान जे कोटिंग आसता ते वॉटरप्रुफिंगा खातीर एक कोटिंग, ताका एक टॅक्निकल नांव आहा, तें केलें आनी हें गोंयान फर्स्ट टायम यूज केलां हें मटेरियल. आनी फर्स्ट टायम आनी ते गोंयान फेल केलें. अटल सेतू जे यूज केलें ती टॅक्नॉलॉजी हांगसर गोंयान फेल गेली. IIT मद्रासाच्या रिपोर्टान अशें आहा की बाकीचे ब्रिज जाय, बाकीचे रस्त्यांचेर, बाकीचे ब्रिजांचेर जशें ट्रेडिशनल डांबरीकरण करतात ट्रेडिशनल पद्दतीन, तशेंच हांगा करचें म्हणून तेंचें सजेशन आहा म्हणून कळटा. सो तेंच्या सजेशना प्रमाणे काम सुरू जालां. ट्रेडिशनल डांबरीकरण अशें आसतलें की पयलीं जे मॅचस्टीक कोटिंग म्हणून तेंचें आसतलें आनी तेजे वयल्यान डांबरीकरण त्या पद्दतीन हांगासर आतां डांबरीकरण जातलें. हें पुराय डांबरीकरण, पुराय ब्रिजाचें डांबरीकरणाचें नव्यान जें डांबरीकरण करता तें काम कंप्लीट जावपाक 3 ते 4 म्हयने लागतले. 3 ते 4 महिन्याच्या काळात हे काम कंप्लीट जातले अशें आमकां कळटा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.
गोयचे आमदार 40 मात रस्त्यार आमदारांचो खासा स्टिकर लायिल्ल्यो 50 वयर गाडयो भोंवता. आमदारूच आपल्या गाडयेक म्हणून मेळिल्ले MMA स्टिकर लोगो आपल्या चमच्या चेल्यांक दितात. एक्टिव्हिस्ट आयरिशान एके गाडयेचो फोटो पब्लीक केलो. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा स्टिकर आमदाराच्या गाडयांक आसतात, दुरुपेग जावंक जायना. आमदार आणि माजी आमदारांक ते वापरतात त्या गाडयेक लावपाक विधानसभा स्टिकर दिता. तो आमदार भोंवता तेच गाडयेक लावपाचो आसता. मात गोंयांत भलतेच चल्ला म्हण आयरिशान विशय वाऱ्यार घाला. आयरिशान हे गाडयेचो पोस्ट व्हायरल केला. ही गाडी आमदाराची न्ही, सरकाराचे इव्हेंट करपी एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या पात्रावाची. बीजेपी सरकाराचे खंय असले उद्योग चल्ल्यात. आता ह्यो गाडयो पळयात. ह्यो दोनूय गाडयो आमदाराच्यो न्ही, तांचेरूय आमदाराचो स्टिकर लोगो. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा त्या म्हायती प्रमाण कांय आमदार आपल्यो 3-4 गाडयो आसा म्हूण सांगून माय स्टिकर व्हरतात. लागींचे खास मनीस, चमचे, चेले गाडयांचेर MLA स्टिकर मारून भोंवतात. मंत्री सुभाष फळदेसायाक विचारल्यार तो म्हणटा स्टिकर MLAच्या गाडयांक म्हूण दितात. ते सिरियसली घेवपा जाय. प्रत्येक जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा आमी आमचो मान सांबाळपा जाय की ज्यो गोश्टी आमकां घालून दिल्ले आसा ताचो मिसयूज दुरुपयोग करून कोणाक तरी खंयच्याय गुन्यांक भितर पार्टिसिपेट जावपाक हें करपा जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीत मनशाची हाडां कवटी मेळ्ळी म्हणून बोवाळ. फोंड्या पुलिसांनी केसूय रजिस्टर केल्या. मात फोंडेचे पुलीस कांयच उलोवंक तयार ना. हाडां आनी कवटी GMCत धाडल्या. कुणय इस्टेटीत हाडांचे अवशेश मेळ्ळे ते सुवाती वयल्यान. रिपोर्टर विवेक प्रभूचो रिपोर्ट. ही कुणय इंडस्ट्रीज म्हणटात थंय आनी चारूय वटेनी हांगासर पळयलें जाल्यार वेगवेगळ्यो हांगा फॅक्टरी आसा आनी मदींच ह्या फॅक्टरी मदीं एक ओसाड असो जागो आसा. ह्या जाग्यार पयर शेनवारा फोंड्या पुलिसांक जवळ जवळ एक 10 हाडां मनशाची आनी एक स्कल मेळ्ळा. आनी म्हाका दिसता ते खूब म्हयने जावं वर्स जालां आसतलें त्या डेड बॉडी हें करपाक. आनी हांगासर ह्या जाग्यार खुबशे अशे डॅब्रीज, कन्स्ट्रक्शन डॅब्रीज उडिल्ले आसा. जावं कुत्रे, माजरां अशेंय हांगासर वास येता हांगासर उडिल्ले. आनी तितूर भितर ते तांकां मनशाचे स्कल आनी बोन्स मेळिल्ले आसा शेनवारा. सो जेन्ना फोंडा पुलिसांक आमी विचारलें की अशे पद्दतीन तुमकां कितें सापडलां जावं तें, जाल्यार सापडलां म्हूण सांगलें तेणें. पण रजिस्टर केल्या काय विचारलें तर रजिस्टर केल्या म्हणून सांगलें. पण त्या केसीन कांयच ना. आनी जेन्ना विचारलें की बोन्स कोणाचे, मेल फिमेल, तुमी DNA धाडला, तर तेणें सांगलें की सद्या जे आहा ते GMCन धाडलेले आसा टेस्टिंगा. आनी चड करून ही बोन्स आहा ती मेल म्हणजे दादल्या मनशाची आहा म्हणून. पण तेच्या आंगार शर्ट आनी हे मेळिल्ले आसा. पण ते आमकां कांयच तेणें PN फोंड्याचो जो PI आसा विजय कुमार, तेणें कांय आमकां दाखयल्लें ना. PIन जावं फोंड्याच्या पुलीस टिमीन हेजी पुराय चवकशी करची आनी कितें आहा तें सविस्तर लोकां मुखार हाडचें. कुणयच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. MPTचेर टॅक्सीवाल्यांनी केल्लो बोवाळ ह्या फुडें खपोवन घेवचो ना. कडक एक्शन जातली म्हणून मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टुरिझम मंत्र्या बरोबर बसका जाली. MPTचेर क्रुजान आयिल्ल्या 100 टुरिस्टांक टूर ऑपरेटरांच्या बसींनी बसूंक आडायले. भयान टुरिस्ट परत गेले. टूर ऑपरेटर म्हणटा गोंयचें नांव पेड्ड्यार. फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत येवंक फाटीं फुडें. कांय जाणांनी खंय क्रूज रद्द केली. हॅन्सफोर्थ टॉलरेट केलो वयचो ना आसून कोणूय भितर असल्या पद्दतीचे इन्सिडंट्स आनी इंटरफियरन्स करचे न्ही. तांच्यांनी येवन म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां. म्हणजे ज्यो USच्यान हांगासर ज्यो क्रूज येता आनी तांकां एखादी त्यांची हे बस थांबोवप, उतरप आपल्याच बसीन तांकां 2 किलोमिटर परत, हे केन्नाच सरकार टॉलरेट ह्यान फुडें करचें ना. आनी ज्या पद्दतीन जर ते हांवें इन्क्वायरी करपाक लायला आनी ड्रायव्हराचेर जर थापटूय मारला आसत जाल्यार तांकां अरेस्टूय करपाक लायले हांवें. कोणूच अशा पद्दतीन म्हणजे टॅक्सीवाल्यांची अशा पद्दतीची दादागिरी ह्यान फुडें केन्नाच खपोवन घेतली वयची ना. काल वास्कोचो इन्सिडेंट जालो वो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. टॅक्सीवाले एक वाटेन आमी जेन्ना एग्रिगेटर हाडटा म्हणटा आमी सारके आसा, जाल्यार काल वास्को कितें जालें ह्याच टॅक्सीवाल्यांनी सांगपाची गरज आसा. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल दॅट समबडी वील प्ले विथ द टुरिझम ऑफ गोवा. एज आय ले माय एपोलॉजीज टू द पीपल हू सफर्ड, आय शेअर माय रिग्रेट्स दॅट दीस पीपल हू हॅव एक्टेड वील नॉट बी स्पेड इफ दे डू इट अगेन. ह्या फाटी आमी पुलिसे कडेन उलोवन वी हॅव एन्श्युअर्ड कोणें थापट मारला, कितें मारला, CMन क्लियर डायरेक्शन दिल्या एक्शन घे म्हणून. आनी असले समज गजाल्यो जातल्यो जाल्यार दीस इज नॉट एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल.
As far as MPT is concerned, we are going ahead with a counter there. Queue system will be put up over there. जो टुरिस्ट येतलो त्या टुरिस्टाक कितें एक्सपिरियन्स जाय इन टर्म्स ऑफ दे प्री बूक करतात, हांगा येवन बुकींग करनात. ते थंय टूर करता तेन्ना प्री बूक करता. सो तांणी समज बाय कार घेतला काय बाय ऑप्शन बाय बस घेतल्या, इट इज अ प्रोरोगेटीव ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टुरिस्ट टू डिसायड. हांव जेन्ना खंय भायर वता भोंवपाक हांव डिसायड करतलो काय तो डिसायड करतलो हांवें कशें भोंवपाचें काय म्हणून. The guest came up walking for 1 kilometer from the cruise to the coaches where it was parked, and the taxi drivers get out the coach and they did not allow the guests to get into the coaches. Okay, so they hit the driver also. They slapped the driver, of the bus driver. Okay, and they told him to get out of that area with the coach. They have a lot of local support from the local panchayat, from the panchayats, from the MLAs, the ministers. So they're just threatening. They're not intimidating. They are not allowing the travel agents to function with their legitimate business. Fundamental rights are being compromised. We all know that you and I, whenever we travel, we have a choice of what we want to use. Goa's name is being tarnished completely here. About 3 luxury cruise liners, planning to dock Goa. They have immediately sent us the cancellation in knowing this issue because it is a threat to the tourist life. Yesterday they were stopped, they were denied to explore Goa. And the CM has assured us that strict action will be taken on these drivers who created this incident yesterday, and he has promised that such things will never happen again. 80 पॅसेंजर देंवले बोटीच्यान ते बसीन वचपाक आनी भायर हेंचे मदीं आशिल्ले टुरिस्ट टॅक्सी ते समजले की हे आतां पॅसेंजर येयला आनी आमकां हे भाडें मेळटलें म्हणून. सो हे कन्फ्युजनान ते बसी कडेन पावना लोक आनी हितून कन्फ्युजनान ते लोक म्हणले की हांगासर कितें प्रॉब्लेम आसा ते काडले आनी ते बसीन काडले ते सगळे पॅसेंजर 80 बसून बोटीन बसले. सरकारान कोटी मोडून एमपीएक जोडपी नवे फ्लायओव्हर बांदल्यात. ताचे वयल्यान कोळशाची येरादारी करात. वास्को शारांतल्यान नाका मुरगांव बंदरार थळाव्यांनी कोळसो आनी बॉक्सायट व्हरपी ट्रक आडायले. वास्कोचे रस्ते अशीर आशिल्ल्यान एक सारके एक्सिडेंट जाता. ते भायर प्रदूषण. पुलीस म्हणटा आमदारांनी विशय तडीक लावचो. आमी प्रोटेस्ट करपाक येयला म्हटलें कितें हे जे पोल्युशन जाता कोळशाचे बॉक्सायट ते आमी म्हणटा की हे जे ट्रान्सपोर्टेशन जे सिटींतल्यान जाता ते आमी बंद करपाक येयला की 2 वर्सां जाली हे ट्रान्सपोर्टेशन सिटींतल्यान बंद आसलें. ते मदींच अचानक कित्याक चालू केलें तांकां कसली तरी गरज पडली. गव्हर्मेंटान इतले पयशे मोडून म्हटल्यार मिनिमम 500 कोर्साचो ब्रीज बांदला तो तुमी कित्याक पॅसेज यूज करना. आमी हेच्या पयलीं खूब फावटी बोवाळ केलेलो. इवन हांगासर पब्लीक हियरिंग्स जाल्लेले आनी इल्लिगल ड्रेजिंगाचेर इशू उलयताले लोक खूब सारके. ते इल्लिगल ड्रेजिंग कित्याक करताले न्हू ते आयज कळोन चुकले की हे केप वेसल्स हाडपाक. आयज पोस्ट सातपेशन आनी जी बोट एक लागलेल्या 1,70,000 टनाची बोट लागलेल्या बॉक्सायडाची ही बोट आणि तो कार्गो म्हणटा तो बॉक्सायड एकदम खतरनाक बॉक्सायड कार्गो तो सिटींतल्यान वचपाचा. पुलीस म्हणटात थळाव्या आमदारांनी इशू तडीक लावचो. आता ते म्हणटा की आमकां पोल्युशन जाता सगळ्यांक डिस्टर्ब जाता आनी रोड आसा तो दुसऱ्या रोडाचेर व्हरा अल्टरनेट रोड सिटीच्या रोडार हाडनाका. सो आमी हे MLA घेवन मागीर RTO बी आमचे ऑफिशियल्स आसा सगळ्यांक दोनी MLA घेवन आमी डिसायड करतले फुडच्यार तेंचो ट्रान्सपोर्टेशन कसो मूव करपाचो. कित्याक लोकांक इनकन्विनियन्स नाका आनी आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसा केल्लो तो यूज करपाचो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. काणकोणकारांनी कोकण रेल्वे ट्रॅकाक जमनी दिल्यो मात रेल्वेन काणकोणचो स्टॉपूच रद्द केलो. एकूय ट्रेन खंय स्टेशनार रावना. काणकोणकारांनी स्टेशन मास्टराक घेराव घालो. मामलेदार पावलो. मागणी रेल मंत्रालयाक धाडटा म्हणून स्टेशन मास्तर सांगता. काणकोणकारांक फक्त रेल्वेची वच दिसता. तांकां रेल्वे प्रवास ना. ये जीरो रेलवे बोर्ड का एक पॉलिसी आया है जो आप चाहिए तो जीरो बेस जो मतलब पॉलिसी है वो रेलवे बोर्ड की अभी भी इम्प्लीमेंटेड है. इसका एक तो ऑक्यूपेंसी रेलवे का जो मतलब जो
टोटल जो ये होना चाहिए अर्निंग, उसका कितना अर्निंग होता है, प्लस उसका टाइमिंग का ये था, तो उसके हिसाब से वो ये किए थे। हमारे टैक्स डिपेंड है ना। नहीं ठीक है, वही तो आपका जो भी कुछ ये है मैं आज उसको भेज देता। टाइम दिया तेणें रिप्लेशन दिला नहीं तो हिशोबून तुमकां एक 15 दीस 20 दीस मी आपको रिप्लाय देंगे. तुम्ही काणकोट रेल्वे तुमच्या अंडर येते, काणकोट रेल्वे स्टेशन. मग इकडे स्टॉप तुम्हाला स्टॉप होता माहीत आहे पूर्वी, आता स्टॉप नाही. मग कशाला जमीन आपली, तुम्ही ट्रॅक आपल्या म्हणजे आमच्या जमिनीमध्ये टाकला आहे आणि आम्हाला स्टॉप नाही. पण आम्हाला तुझं काय ऐकायचं नाही, आम्हाला स्टॉप पाहिजे. कधी देतो स्टॉप सांग मला. पूरी गलती आपकी है, आपके डिपार्टमेंट की. इन लोगों के भी आपको बोझा रखा है आपने. यू डोंट नो योर जॉब, यू डोंट नो टू प्रोसीड द पेपर्स, यू डोंट नो टू मेक फॉलो अप. आई एम टेलिंग यू, राइट? आई एम टेलिंग यू, you do your job properly. We are paying you from our पैसा. 15 दिसंबर 2022 का रिप्रेजेंटेशन. ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट रिमाइंडर. इससे पहले कब तक ये इशू सेटल हो जाएगा? नहीं, इशू देखो, इसका जो डिसीजन होता है स्टॉपेजेस का, ये तो रेलवे बोर्ड से होता है, रेलवे मिनिस्ट्री से होता है. तो इसका ये हम लोग प्रपोजल रेलवे बोर्ड में जाएगा और उधर से जो डिसीजन हो जाएगा वो हम इनको. काणकोणा ही मागणी जी आसा ही रेल्वे पळय गेल्या, ही एक लोलये पंचायत, पैंगीण पंचायत, म्युन्सिपालिटी एरिया आणि श्रीस्थळ पंचायत. आमची 15 किलोमीटर ट्रॅकाक कितली जमीन आमी दिली पळय काणकोणकारांनी. मंत्री बाबूश आरोपी आशिल्ल्या 2008च्या पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात जाळपोळीचे पुरावे कोर्टामुखार. जळिल्ली मोटारसायकल सायकल वळखूंक कोर्टामुखार. एक जळिल्ली गाडी पर्वरी पुलीस स्टेशनार आसा, तिची शहानिशा करची म्हणून कोर्टाची ऑर्द. फुडले सुनावणेक उलट तपासणी जावं येता. आज मॉन्सेरात कोर्टात ना. केस 17 डिसेंबराक. Today basically further chief is recorded and it is now adjourned for further chief still continues because they have produced certain memos which were not produced earlier, and also the cars are not attached. So cars are attached but they are not produced, so that is also required to be identified by the IO. Further, one car which is attached is with the Porvorim police station. So the court has directed the advocates for the accused to go and verify whether it is the same vehicle or not, along with the IO. So we'll have to go at the police station and check that. Besides that, on the next day, the IO has to produce the photographs. Only the negatives are as of now as a memo, but photographs they say are not, too many photographs are not yet produced. So on the next day, it looks like the cross-examination will start, evidence for the cross-examination for the defense will start. But until unless the chief is completed, the cross won't start. कलाकाराकडच्यान अर्ज घेवन पुरस्कार दिवप बरोबर न्ही. कलाकारांचो भोवमान करतले जाल्यार तांच्या कलेचो कामाचो मान राखूंक जाय म्हणून मंत्री गोविंद उलयला. कला संस्कृती खातें आतां कलाकारांचो डाटा एकठांय करतले. ऑनलायन पोर्टल उक्तें करून काम सुरू जातलें म्हणून मंत्री सांगता. 8वें बायला संगीत नाट्य सर्तीच्या उक्तावणाक तो उलयलो. आज मला वाटतं कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे पुरस्कार जाहीर झालेले आहेत. खरं म्हणजे मला सुद्धा खूप वाईट वाटतंय, कारण पे सिस्टम पहिल्यांदा परिस्थिती त्या सिस्टममध्ये आपण चालतो आहोत. खरं म्हणजे एक पुरस्कार जे आहेत ते मागून केवळ लिहून देऊन देतात, मला सुद्धा ते खूप वाईट वाटतं. पण ह्याच्या पुढे जर आपल्याकडे जर डेटा जर असतोय किंवा वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये ह्यांनी काम केलेलं असतं, तर त्या डेटांचा उपयोग करून न काही मागता जो पुरस्कार प्राप्त होतोय त्याला खऱ्या अर्थानं महत्व असतंय. आणि पुढे जाऊन असाच तऱ्हेचा प्रयोग मी करण्याचा तयारीत आहोत. त्यासाठी कलाकारांनी सुद्धा, रसिकजनांचं सुद्धा मनोप्राय, त्यांचं मतप्राय सुद्धा आपण घेण्याचा आपण विचार केलेला आहे. चिखले एकल्याचेर भिल्लमाड कोसळ्ळो. स्कूटरीन वतना अकस्मात भिल्लमाड कोसळून स्कूटरीचेर. रायडराक बरोच मार लागला. ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. पावस वारो नासतना अकस्मात झाड पडलें म्हणून मातशे लोकांक अजाप. पंचायतीन रस्त्या कडेची झाडां वेळार बिणची म्हणून थळावे आनी पुलिसूय मागतात. ते झाड आता कशें पडलें तें कांय सांगूंक शकना, कित्याक पावस ना वारो ना. हांव एकूच मागता आतां पंचायती कडेन रिक्वेस्ट मागता की जी असली झाडां ही रस्त्यार पडपाची आसात ती मातशी तेंच्यांनी ट्रीम करून बरी वेवस्थीत दवरची. आनी कोण तरी एक मोटरसायकल इंजर्ड जाला, आमी येवचे पयलीं ताका शिफ्ट केलो हॉस्पिटलाक. वारो ना काय ना,
आनी कशें पळय खबर ना. सो एज अ पॉयंट हांव इनिशिएशन घेता की हांगा ती झाडां पळय पडपाची स्ट्रक्चर ती सायडी रोड सायडी आसा पळय ती कट करपाची हांव इनिशिएशन घेता पंचायत. हे जे झाड जे आसा हे रोड सायड आसलेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पयलीं ट्रीम केल्ली, पूण आतां पंचायतीन हे मातशे तेंचे आपआपल्याच्या एरियेन सर्वे करून ही जी ओल्ड झाडां आसा रोड सायड ती कट करपाची गरज आसा. लकीली आतां हे झाड पडून व्हडली इंजरी जावना, नाजाल्यार व्हडली कॅज्युअलिटी सुद्दां जावपाक शकताली. आनी कोंकणी हाका बिल्ल मार म्हणटात. तर हो वयरसून सकयल पडलो कट जावन आनी 2 व्हिलर ते इंजर्ड जाला, तांकां चिखली हॉस्पिटलान धाडला. पंचनामा करून फुडले मागीर कारवाई करता. पद्धतशीर कायदेशीर प्रक्रिया केल्याशिवाय बेकायदेशीर धंदे बंद करप शक्य ना म्हणून आमदार मायकलान स्पष्ट केला. कळंगूट पंचायतीन बेकायदेशीर डान्स बार आणि रेस्टॉरंटांक कारणां दाखय नोटीशी काढल्यात. मायकल पंचायती बरोबर जोसेफ सिकेर म्हणटा पंचायत कायद्याच्यो गजाली पाळून एक्शन घेतली. And I'm very happy that all the panchayat members, the sarpanch, everybody is together on this issue. We don't want this so-called illegal guides and touts roaming in and around Kalangut and other areas and spoiling the name of the village, looting the tourists. This has to stop. आम्ही एक डिसिजन घेतला की तांकां सगळ्यांक जे डान्स बार्स आनी क्लब्स आहा तांकां शो कॉज नोटीस धाडपाक तेंचेर इलिगल स्ट्रक्चराचेर आनी एक शो कॉज नोटीस धाडल्या तांकां की वाय देअर रेस्टॉरंट लायसन्स शूड नॉट बी रिवोक. ही 2 आमी रेजोल्युशन आयज घेतलेली आसा. आनी थर्ड आनी एक एक्शन घेतलें आमी जे तुमकां मागीर कळटलें तेंचे वयर. पूण आतां ही फकत 2च आमी ही एक्शनां घेता की वाय दे आर द स्ट्रक्चर्स शूड नॉट बी डिमॉलिश्ड. मडगांवां आख्या वायन शॉपवाले बार लायसन नासतना गिरायकांक मेकळो सोरो विकता. तांकां लागून बारवाल्यांचो खंय धंदो बसला. ते भायर लोक मेळटा थंय बसून पितात. असल्या वायन शॉपवाल्यांचेर कारवाय करची म्हणून कागाळ घेवन बारवाल्यांची संघटना एक्सायजा कडेन पावली. एक्सायज ऑफिसर म्हणटा तांचो पेट्रोल खंय चालूच आसता. सायडीन ह्या वॉर्डां भितर जी वायन शॉप आहा ते इलिगॅलिटीज करतात. इलिगॅलिटीज म्हळ्यार कितें ते ओपनली लोकांक पिवपाक येता कप्स कॉल दिता. पर एक सायडीन एक व्हिडिओ व्हायरल केलो सारक रेड हँडेड दवरले एक 25 वायन शॉप आके. सो तेज प्रमाणे तेजे पयलीं जायत कंप्लेंट उरयली दिल्ली पूण कांय एक्शन जावना. ते कितली वर्सांच्यान चलता आनी ह्या बारांक भायर लोफडे बिफडे भरपूर झगडी बिगडी जाता आनी सोसायटी पोंदा बिल्डिंगी पोंदा रावन ही वायन शॉप चलताय. तेंगेले टायमींग 9 o'clock. हे तांकां एक्स्ट्रा टायमींग दिता आनी एक वर दॅट मीन्स 10 जाले पूण सायडीन ते बार आहा तेगेले हे चिंतना. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला तुवें ही सारकी इन्क्वायरी करची आनी तेंगेले कोण तुमी एक्स्ट्रा पळय टायमींग दिला आतां 1 वर तांकां दिला. फुडल्यात रिन्युअल येतले तेन्ना तेंगेलो टायम तांकां एक्स्ट्रा दिवप ना. कंप्लेनी येना जाल्यार पसून आमचे ड्रायव्ह हे चालूच आसता सदां. तेणें म्हाका थर्सडे केन्ना तरी फोन करून सांगिल्लें की अशें अशें थंय आसा म्हणून. सो वेरी नेक्स्ट डे फ्रायडे आमी थंय पेट्रोलिंग आमची टीम आसलेली हांव आसलेलो पूण त्या दिसा आमकां थंय कांयच मेळ्ळें ना. दुसरे दिसा तो म्हणटा परत जालें म्हणून थंय. सो हे ड्रायव्ह आमचे सदां कंटिन्यू आसतलें आनी म्हाका तेंची कंप्लेनीची दखल घेतली जातली. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.